आजगावांतल्या प्रदीप आगरवडेकाराचे घर मोडप्याक 24 वरां भितर अटक केली ना जाल्यार पेरिस्तारा रस्त्यार देंवतले। काँग्रेसीन शिटकावणी दिल्या। काँग्रेस फुडाऱ्यांनी मंगळारा आजगाव वचून आगरवाडेकर फामिलीची भेट घेतली। कोण तरी येता आणि गोंयकारांचे घर मोडून वता हे गोंयांत चल्लां कितें असो प्रश्न काँग्रेसीन उपरासलो। ह्या प्रकरणाची खोलायेन चौकशी जावन ह्या प्रकरणात घुसपल्ल्या पुलीस अधिकाऱ्यांक लेगीत निलंबित करपाची मागणी तांणी केली। ते भायर आगरवाडेकार फामिलीक 15 दिसां भितर घर बांदून दिवचे ना जाल्यार काँग्रेस तिका घर बांदून दितलो अशें तांचें म्हणणें। अल्टिमेटम दिता फाल्यां समज जर पूजा शर्माक जर अरेस्ट करना कित्याक तुमी लोकांक दोळ्यांक उदक लावपाक ते ऑपरेटर एक्सकवेटराचो ऑपरेटर तो कोण ब्रोकर हांकां धरून जावचे ना। ते दोन गुंडा पळय आसा हनीफ आनी इम्रान तेंकां आनी पूजा शर्माक हेंकां पयलीं अरेस्ट कर। ही गुंडाइजम मरी। अरे फाल्यां आमी घरान न्हिदिल्ले कडेन तो येवन आमचें घर सुद्दां मोडपाक कमी ना हे लोक। चल्ला कितें म्हाका सांग पळया। असलो प्रकार केन्ना गोंयांत तूं आयकल्लो? तो आतां मुख्यमंत्री वचत ते सांगता 60 वर्सां काँग्रेसीन कितें केलें म्हणून। हांव मुख्यमंत्र्याक विचारता 2000 ते 2024 17.5 वर्सां तुमी आहा मरे हांगा तुमचे सरकारा तुमी पाड घातले गोंय। तुमी आज गोंयकारांक अक्षरशः रस्त्यार हाडले ताजेर पयलीं उत्तर दी। हे प्रकार म्हाका दिसता एक लँड माफियाचे हिंगा ओ पॉलिटिशियनां नासतना हात नासतना हे जायना। स्पेशली पॉलिटिशियन देर इज अ नेक्सस एंड इट इज व्हेरी क्लियर that there is a nexus between the politicians, between the police, आणि हे सगळे फोन जे पुलीस ऑफिसरांक केले म्हाका दिसता हेजी इन्क्वायरी जावपाक जाय अंडर अ रिटायर्ड हाय कोर्ट जज बिकॉज इफ द पुलीस आर अपॉइंटेड दे विल इंटरफियर अगेन विथ ऑल द एविडन्स। आणि आज हांव गोंयकारा कडेनूय मागता आमगेले बारकेले जे गोंय हा बारकेले जी जमीन आहे आज हे दिल्लीवाले येवन आज आख्खे हे पाड घालपाक जो सरकाराचो एक प्रयत्न चल्ला स्पेशली विथ द रियल इस्टेट माफिया। आज जरी तो तुमी चयल्यार आमी तेय मांडटाले ओल्ड गोवाच्या गांवांत तो इलिगल बंगलो आशिल्लो तो मोडपाक जाय आशिल्लो पूण हे दिल्लीवाल्यांक गुजरातवाल्यांक हे सगळे लँड शाक हे लँड शाकाचे हे सगळे पॉलिटिशियनाचे पयशे इन्वॉल्व आहात। टीचर नेलोपीन सांगले प्रमाणे वी डिमांड स्ट्रिक्ट एक्शन अपार्ट फ्रॉम ऑल दिस। म्हाका दिसता जो पावसाचो काळ पावस पडटा वी एट द पीक ऑफ रेनी सिजन मान्सून आज तरी हे घरां चोयल जाल्यार म्हाका सुद्दां खरें कालकूच दिसता आनी फॅमिलीची आज आमी जायत जाण पॉलिटिशियन जर येताय हांगाचो स्थानीक आमदार येयलो सगळे ऑफिशियल्स कडेन येयले आसले बट आज ते रावपाक कशें म्हाका दिसता एरेस्ट ते आमी आमचो डिमांड केला तेच बरोबर म्हाका दिसता ताबडतोब विदीन 1 वीक म्हाका दिसता हें घरूय तेमी रिपेर करून दिवपाक जाय। हें घर जें दिसती पडटा हांगलो तेश कोण टू ओरिजिनल हें एक विका भितर करपा जाय समज तरी कोणाय सरकाराको जायना आमी काँग्रेस पार्टी तांकां मनीस दोन दिया कित्याक हिंग मनीस दोन दिया आमी पयशे काडणे घर काडटाय समज तर बीजेपी कडेन समज न्याय दिवपाक मेळना वी आर टेलिंग इन फ्रंट ऑफ द मिडिया वी विल ऑल कंट्रीब्यूट आमी क्राउड फंडिंग कोताय आमगे काणकोण चालू आहा हें पयलीं आहा ते मुळे काँग्रेसान कितें केलें काय म्हणटाय 60 वर्सां काँग्रेसान असो केन्ना केलें ना हें तुमी 10 वर्सान केलें थंय बीजेपीन काँग्रेसान 60 वर्स केलें ना त्याच बीजेपीन 10 वर्सान करून दाखयलें। आज ओल्ड गोवा जो बंगलो इतलो विशय आहा हांव म्हणटा सरकाराक आनी ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर हांव हात जोडून मागणी करता हे जे कोण बुलडोज केलां घर हे जे कोण आहाय ते वर्मा शर्मा मातशें तांकां हे एजन्सीक तूं हे कार दी ओल्ड गोवा बंगलो डेमोलिश करपाक। ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही।